फाल्यांच्यान आमची एक अरावंड 1000 लायसन्सीस रिन्युअलाचो जो प्रोसेस आसा तो चालू जातलो. होलसेल लायसन्सीस विल बी इमिजिएटली रिन्यूड फ्रॉम टुमोरो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स. आता एक्साइज कमिशनर इज ड्राफ्टिंग हिज लेटर्स फॉर द people who have got relieved from that 220 meters rule. He has directed all his inspectors also की फाल्यां सांज पर्यंत म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक चलन्स फॉर पेमेंट आमची मेळपाक जाय मॅक्सिमम बाय मंडे बिकॉज सॅटर्डे एंड संडे इज अ नॉन वर्किंग डे. दिवचलचो बायपास डिनोटिफाय केल्लो आसतना तालुका समितीन थंयची 20 बार्रां बंद करूंक लायल्यात. कमिशनरान ही चूक मान्य केल्या. तशेंच आमी एक तांच्या नजरेन हाडलें की बिचोले सिटी जी आसा बिचोले सिटीक एक बायपास आसा आनी जो PWDन खूब पयलीं डिनोटिफाय केल्लो भितरलो रस्तो म्हणजे बिचोले मार्केटांच्यान जो रस्तो आसा तो डिनोटिफाय केल्लो आनी तांकां पळय जें PWDन क्लॅरिफिकेशन दिल्लें ताजेरूय बीन तांच्यांनी क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. ही हॅज चॅक्ड ऑल हीज फायल्स आनी दीस इज गिवींग डायरेक्ट रिलीफ टू अरावंड 20 odd outlets in Bicholim. We have also given him the copy of the letter which the PWD has given that the bypass is a state highway. The internal road of Bicholim city has already been denotified much before all this process had started. Whereas jenna tanchani measurement kelle they had measured from the internal road which is not at all a state highway. So he has accepted that की जी पळय तालुका लेवल टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्ली तांच्यांनी मिस्टेक केल्ली आसा आनी हाजो आतां डायरेक्ट फायदो ताणें सांगला की हांकां बेगिना बेगीन कशी तांची लायसन्स रिन्यू करपाक दिवपाची ताचो प्रोसेस इनिशिएट करता. सो बिचोले शहराचो एक मोठो जे तांकां त्रास जाल्ले तातूंतल्यान तांकां एक ही मुक्तताय मेळिल्ली आसा. कितली लायसन्स आसा सादारण बिचोले? एक अरावंड 20 लायसन्सांक डायरेक्ट रिलीफ मेळटा. कितकी आसा बिचोले टोटल? 50. हय एक 50 लायसन्स आसा बिचोले टोटल. भितर हीच तांची पळय जी मिस्टेक आसा ही तांच्यांनी मान्य केल्ली आसा आनी हातूंतल्यान डायरेक्ट एक 20 आउटलेटांक रिलीफ मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.